कोंकणी उलोय लंडन फुलोय ह्या कार्यावळींत तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो नमस्कार. हांव वेलन्सी डिसूजा गांवांत कालांगूटचे तुमचे मुखार सादर कोत्ता कवितेचें नांव यात्रेकारांची यात्रा. कविता बरोवपी बाब एंटनी कोरिया पेनकर, गांवांत सायपे कांदोलीम. मनशाचे जिवीत एक यात्रा. जल्मान सुरू जाता ती मरणान सोंपता. दर एका मनशान आपली यात्रा आपल्या जिविताक सांगाताक यात्रेकाराचे यात्रेंत चलची आसा. सुखां दुखांत पिडेन भलायकेन, वतान सावलेन, गिमान पावसान, देसान व परदेसान सांगात ती यात्रेकारांक सांगात दिवचो आसा. यात्रा म्हणल्यार नशिबाची एक सर्त कशी. वय, यात्रा म्हटल्यार नशिबाची एक सर्त कशी. कोण बनेंगा करोडपतीच कदेल कशी आनी कोणाक फावो जातेली ते फकत जिविताची यात्रा थारायता. जिविताचे यात्रेंत भाग घेवंक सोयग मेवला म्हूण शेवट मेरेन चलूंक जैत मेळटले काय हे जिविताचे नशिबूच थारायता. मनशाची यात्रा फुडें व्हरूंक बोल दिता. नशिबाचो खेळ खेळूंक निकालाची वाट शांत मनान पळोवपाची आसता. वय, निकालाची वाट शांत मनान पळोवपाची आसता. एकसुरपणाक यात्रा मनशाक सांगात दिता. सावळी जावन केन्नाय नपयत जाता. निराशी जावन फायदो ना. तशें केल्यार ते यात्रेक आनीक अर्तूच आजचो ना. तशें केल्यार ते यात्रेक आनीक अर्तूच आजचो ना. देव बरें करूं.